गव्हर्नमेंटाकडे ना पहिलेच क्लिअर केलं होतं. आमचे चारही मंत्री असतात, चारही आमदार असतात, ते सगळे युनायटेड असतात आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनासकट हे आम्ही ही चळवळ असा ती पुढे वाढतो. पॉलिटिकल पार्टीकडे तुम्ही सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीचे याच्या पुढे सुद्धा आमचा ऍक्शन प्लॅन असताना नाही. आम्ही आता पहिली 13 ऑगस्ट हे आम्ही ऍक्टान दाखवायचं ठरलं होतं. त्या निमित्तानं आम्ही सगळे वाड्यावाडी जे वयतले गावागाव वयतले त्यावेळेस सुद्धा आमचा आपला प्लॅन असा की ऑल पॉलिटिकल पार्टीचे सुद्धा अप्रोच जातो. बीजेपी सरकार आता आम्ही 23 वर्षा पळयतात. काँग्रेस असले बीजेपी असले तो हिना असे आमकां डावट आहे न्ही. 23 वर्ष झाले काँग्रेस झाली बीजेपी झाली. 23 वर्सां खूप 4 इलेक्शन आमची चुकलेली आसात. म्हणून आमचो हो आता न्याय हात आमकां मेळपा जाय. हेजे खातीर आमी सगळे आता एकट्यान जावन सुद्धा युनिटी जावन आमी आता फुडें वचपाचे आसा. जशें गोविंद शिवळकार म्हणले आता काही अग्रेसिव्ह आमी फुडें वचपाचे. आता सरकाराक इंटेन्शन पळयत तूं सरकारान एक्ट नोटिफाय केलें इन 2025. आता खऱ्यानच तांकां इंटेन्शन आशिल्लें वो पॉलिटिकल बील आशिल्लें जाल्यार अपॉइंटेड डेट कित्याक नोटिफाय करूना जेन्ना एक्ट नोटिफाय करता तेन्ना. हातूंतल्यान गव्हर्मेंटाचो खंय तरी हिडन अजेंडा आसा सिद्ध जाता न्ही. ना जाल्यार सरकाराच्यान इवन आतां आमी जेन्ना बॉल मारतात आमी आमी एजिटेशन करतात 1 वर्स रावपाक गरज ना. एक 4 दिसां भितर कित्याक दिस जस्ट गो लायन नोटिफिकेशन जस्ट नोटिफाय द अपॉइंटेड डेट ऑफ रिएडजस्टमेंट एक्ट. व्हडलीशी पार्लमेंटाक आनी कोण हेची सल्ले घेवपाक गरजच ना. आणि तो म्हणजे सो मेनी कमी होतो. ओके सांग समज. आता हे 6 महिन्याभितर तुम्ही अवेअरनेस तुम्ही रस्त्यार तुम्ही म्हणजे इलेक्शन जर गव्हर्मेंट बील आसत विथीन 3 months इट कॅन बी पॉसिबल. युपी जाल्ले आसा एज पर डायरेक्टिव्ह द सुप्रीम कोर्ट यूपी हॅज गॉट 2 seats and within 3 months. अशें आयकता गव्हर्मेंटाचे बील तुमकां ऑलरेडी पळयला. गव्हर्नमेंट म्हणटा आमी करतले 3 महिन्या पूर्व जाता न्ही. 3 महिन्या ते पळय अमित शहा आमी माननीय अमित शहा जे आसा होम मिनिस्टर आसा तांकां हांवें सांगिल्लें आसा जस्टीस डिले इज जस्टीस डिनाय म्हणून. हे केल्या बरोबर ताणें सांगलें व्हेरी नेक्स्ट आपूण तें बील हाडटा म्हणून ताणें बील हाडलें कळ्ळें न्ही. आनी आतां 13 ऑगस्टाक तांकां वर्स जाता. बरोबर काय न्ही. हे बरोबर न्ही म्हणजे तुमी हांगासर एक म्हणजे पळया न्ही हो जो प्रोसेस जालो न्ही बिलाचो विदीन 10 days हे आसा न्हू आमचे माननीय आमचे राष्ट्रपती आसा तेंच्यांनी ताका एसेंट दिलो. म्हणजे आता हे सगळे अडटा खंय हेच्या बद्दल आमच्या मदीं व्हडले प्रश्नचिन्ह आसा न्ही. आता तुमचे 3 जण मंत्री आसात, सभापती आसात, हे तुमकां कित्याक कळना खंय आडून जाता. एक सांगू आमी जे आसा न्हू आडन उरला हें सांगता तुमकां. हो जो इश्यू जो आसा हो कोणाचो आसा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो आसा. लक्षात घ्या. आता आमच्या मिनिस्टरांक आमचे जे कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचे आसा तांकां वचून हो आमचो जो सीएम जो आसा परतून बाबा आमचो हांगासरलो हेजो प्रेसिडेंट जो आसा ताणें ह्यो सांगत आसा दितात म्हणटा. अरे बाबा पळय आयज सांगूंक तुमकां सोदता आमी गव्हर्नमेंटाक आयज आमी तुमकां तारीख दिना अल्टिमेटम दिना तुमकां आमी. दीस इज अ फायनल. प्रत्येक दीस हो आमचो तुमच्या खातीर अल्टिमेटम आसा हेची ह्या सरकारान जाणीव दवरची. आमी म्हणटाले न्ही पयलीं 10 दिसाचो टायम दिता 15 दिसाचो. नो. आमची एक्टिविटी आयज पासून सुरू जाली. प्रत्येक दीस काउंट करा तुमी. हो आमचो अल्टिमेटम आसा. सामको कळ्ळें न्ही. जस्ट वेट 13 ऑगस्ट. आणि सहमत जर सरकाराक जर ह्या समाजाची गरज आसा जाल्यार त्या टायमा पिरियडाक फायनल नोटिफिकेशन काडचें. अपॉइंटमेंट डेटची टायमाक ना. तुम्ही केन्ना काडपाचें अपॉइंटमेंट डेट काडा. पूण इलेक्शन कोड लागचे पयलीं आमकां 4 नोटिफाय करून दिया. तोपर्यंत हो मुवमेंटाक थांबता. 13 ऑगस्ट तुम्ही घातले ते सरकार प्रोसेस असते की ओनली फॉर जागृती ना जागृती बी काय ना. तुमकां सांगलें न्ही आयच्यान अल्टिमेटम सुरू म्हणून.
हायच्यान अल्टिमेटम सुरू सरकारान आनी आमकां बाबा आमी तांकां रावतले अमकी डेट आमकां दिला तेंच्यांनी तोपर्यंत आमी रावुया असलें कांयच ना कळ्ळें न्ही असलें कांयच ना ओके थँक्यू Ultimatum the final count. थँक्यू आं? हो अल्टिमेटम मेळ्ळा न्ही फायनल काउंट आम्ही कुठे गेलो? आणि हे जे सरकार जे आसा प्रत्येक वेळा म्हणजे आमचे माननीय मुख्यमंत्री जे आसात आमी 2027 तुमकां रिजर्वेशन दितले म्हणजे दितले हे प्रत्येक कडेन ते घोशणा करीत आसा परंतु आता जी त्यांची जर बॉडी लँग्वेज जर पळयली जर जायत आणि जे कितें घडामोडी ज्यो कितें मुद्दम घडयल्यो वता आणि घडटा त्या हितून ते प्रेशरान आयला काय कितें असो आमकां दुबाव येता आणि ताका लागून आमी खूब साशंक जाल्ले आसात इतक्यान सांगूंक सोदता आमच्या एसटी बांधवांक सुद्दां की हे जे रिजर्वेशन जे आसा हे आमचे हक्काचे आसा हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा आणि ताका लागून जर तर हे रिजर्वेशन जर मेळ्ळें जर जायत एक राजकारणान आमची एक वेगळी वळख निर्माण जातली इतकें सरकाराक सांगूंक सोदता आमी तुम्ही आयज पर्यंत गेली 23 वर्सां जाली आमकां गृहीत धरता ग्रांटेड धरता आमकां ग्रांटेड धरू नाका एसटी समाज एकदा उठलो जाल्यार त्याचे सरकाराक कितें परिणाम भोगचे पडटा हे तुम्ही पळयल्लें आसा आमी गांवान गांव जे आसा आमचे पिंजून काडटले आणि हेज्यान पयलीं अशें ह्या सरकारान केन्ना आंदोलन पळोवंक ना आसतलें आणि जर तर तुम्ही अशेंच जर आमकां गृहीत जर धरता आसत त्याचे परिणामूय तुमकां भोगचे पडटले म्हणून माझे या सरकाराक एक सांगणें आसा परतून आमी सगळो जो तुम्ही जे आमकां हे केल्ले फ्रॅक्चर्ड केल्ले आमच्या समाजाक ते आता सगळे जुळलेले आसा जर तर तुम्ही आमच्या मध्ये नॉन युनिटीचे जर व्यंग्य पळयताले असले जाल्यार ना हो एसटी समाज काय हितून जर हे जाल्लो आसा पण आमी केन्नाय मुंग्या सारखे आमी परतून कितें आसा मुंगे वाट चुकता एक एकदा पण मुंग्याची एक संस्कृती आसा कळ्ळें न्ही खंयसर जर हे आसा बारीकसो जर कण जर उचलतलो जर जाय ताका फाटसून जे मुंगे आसा ते आपलो प्रत्येक जण आपलो पूश लायता तसो हे जे सगळे हांगासर आमचो समाज जो हे आसा आयज आमी युनायट जाल्ले आसा आनी परतून कोणाच्याच प्रेशराच्या सकयल तुम्ही आमकां हांगासर गृहीत धरू नाका इतकेंच सांगता देव बरें करूं